सदाकाळाचो 30वो आयतार. शुभ वार्ता. लूक चॅप्टर 18 वर्स 9 to 14. आपूण नीतिवोध म्हणून चिंतून आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. एक पावटी 2 जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवळाक गेले. तांचे बदलो एकलो फारिसेव आनी एकलो सुकागार. फारिसेव नीट उबे रावन आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशांच बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रादवारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दिता. हप्त्याक 2 पावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करता. पूण तो सुकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणलो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूट कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना, कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो, आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. Psalm chapter 46 verse 1 to 8. देव आमचो आसरो. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपात जाल्यारी, दोंगोर दर्याच्या गुंडायेन पडटीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी आनी ताच्या उसांबळ्यान दोंगोर तरतरीत जाल्यारी आमी भियेवचे ना. दळपारचो सरेस्पोर आमचे सवे आसा, याकोबाचो देव आमचे कोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहराक, परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेतना देव तांच्या आदाराक येता. राष्ट्रां तरतरतात, राजवटां धंडळटात, तासोक ताळो गजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळपारचो सरेस्पोर आमचे सवे आसा, याकोबाचो देव आमचे कोटे. येया सरेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता.